हांव UK हॉन्सलॉन रावतां आनी ज्या तुवें फ्रांसिसाची स्टोरी सांगलेली ती हांव फ्रांसिसाक वळखता आनी ते सिरीक म्हाकाय बी तशीच एक स्टोरी घडलेली. तुमकां हॉरर रियल लायफ इन्सिडेंट खूब आवडटा म्हणून मेसेजीस येयल्यो. परत तुमच्या खातीर आयज एक असो रियल लायफ इन्सिडेंट घेवन येयल्लो आसा. तो जाल्लो आसा आमच्या एका सबस्क्रायबरा वांगडा. तिगाय भयणीक एक असो पॅरेनॉर्मल हॉरर इन्सिडेंट जाल्लो आसा तितून तेंची लायफ टोटली चेंज जाली. एक धाकटुली फॅमिली, मिया आनी किया, तिगाय भयणी. धाकटें चेडूं 16 वर्साचें, तेज्याक मातशें व्हडलें 20 वर्साचें आनी तेज्याक मातशें व्हडलें 25 years old. व्हेरी यंग. फूल एंटायर फॅमिली ऑस्ट्रेलिया आसता. हांगाल्लें घर म्हणटा पळय तेंच्यांनी सोडून दिलें पळय तशें. बट आफ्टर लाँग टायम तेज्या मायपायन, तिगांच्या मायपायन डिसायड केलें की तेंकां हांगाच गोंयानूच फर्दर स्टडीज करची म्हणून. आनी ती मायपाय भायर गेली आनी व्हडलें जें चेडूं आसलें तेका एक बिझनस सेटअप करून दिलो गोंयान. सो तो बिझनस हँडल करता आपणाचें. ओके. आनी अशेंच करून जस्ट टू मोटिवेट देयर सेल्फ तेज्या पायन तेका एक व्हडली गाडी घेवन दिली आनी ती जावन आसा म्हाजी फेवरेट गाडी, BMW 5 Series. वाव, वॉट अ लवली कार. पण ह्या कारी उपरांत हे तेंच्या लायफान कितें अपसायड डावन येवपाचो आसा, व्हिडिओ स्कीप करिनासतना पळयात. व्हिडिओ तर स्कीप करी जाल्यार तुमकां स्टोरी कळची ना. ओके. सो मिया आनी कियाच्या घरान एक ब्रँड न्यू गाडी येता, BMW कार. आनी ती तिगाय डिसायड करता की आमी एक लाँग ट्रिपीक वयची म्हणून. इट्स बीन सो मेनी इयर्स आमी गोंयान भोंवंक ना, खंयसर कांय करूंक ना. बट दीस टायम वील डू इट सम क्रेजी थिंग्स. आनी ती डिसायड करता गोवा टू नेपाल वयपाक, इंटरनॅशनल ट्रीप इन दॅट BMW कार. ओके. दोगांय व्हडल्यो भयणी ड्रायव्ह करपाक जाणा आनी धाकटें चेडूं तेका ड्रायव्ह करपाक कळना. सो तेंच्यांनी डिसायड केलें की आमी दोगांय इक्वल ड्रायव्ह करतलीं आनी वाटेर स्टेकेशन घेत आमी नेपाल फूल एक्सप्लोर करतलीं. काठमांडू बरे बरे प्लेसीस भोंवतलीं आनी येतलीं म्हणून न्हू. आनी एक ब्युटिफूल दिसा ती भायर सरतात ट्रिपीक वयपाक नेपाल. BMW स्टार्ट मारता, भायर सरता. अमेझींग जर्नी. वाटेर रावप, च्या मेळत, टपरीचेर च्या पिवप, अशें करून 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 एक दीस 2 दीस ट्रॅव्हलिंगेक ती स्लो वयतात. चड डिस्टन्स ट्रॅव्हल करिना एवरी डे. हार्डली 500 kilometers पर डे ती ड्रायव्ह करतात. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे पावलो, एक स्टॉप घेतलो, तशेंच 500 kilometer. कळ्ळें ना तुमकां कितें म्हणटा तें. आनी करता करता ती नेपाल पावपाक व्हेरी क्लोज आसली. नेपालाची बॉर्डर आनी ती पावपाक आसली हार्डली 150 kilometers. आनी त्याच 150 kilometerच्या डिस्टन्साक तेंच्यांनी एक स्टेकेशन घेतलेलें. रातची रेस्ट केलो आनी दुसरे दिसा ती सकाळची 7 सुमार भायर सरली. सारकें. आतां तेंकां जो डेस्टिनेशनार वयपाचो आसा नेपाल, दॅट इज फ्रॉम दॅट लोकेशन बॉर्डर आसा 150 kilometers आनी तेंकां ज्या जाग्यार वचोंक जाय ते आसा टोटल फ्रॉम दे 400 kilometers. मिया आनी किया तिगा जाणां गाडी स्टार्ट मारतात आनी बॉर्डरीक वयपाक प्रोसीड करता फुडें. जाल्यार एक तेंकां सिग्नल गावता. सिग्नलाचेर टायमींग आसता 48 seconds. ओके. आनी व्हडली लायन ती सारकी ट्राफिकान फसलेली. म्हणजे तुमकां सांगतात 400-500 गाडयो अश्यो हे जाल्या, अटकल्या. आनी हो ते मातसो फुडें बॉर्डर नेपालाची. जाल्यार एक दादलो येता, जाणटो, वयर शॉल ओडला, जाणटो सारको, काळो दात बीत सगळे विमल खान कसलेले दात, आयब्रो धोयो सारको. म्हणजे एक तुमकां सांगता पळय तसो ल्हान नासलेलो मनीस आसता पळय, सारको बुरसो, सारको वियर्ड तसो. आनी तो येता
आनी फर्स्ट जे निया ड्रायव्ह करता व्हडले चेडूं जेचें नांव आसलें नियाच्या ड्रायव्हिंग सिटाचे विंडोचेर नॉक करता, टाक 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 टाक. ते अशें पळयता, क्या हुआ काय म्हणटा, हिंदीन म्हणटा क्या हुआ, दीदी थोड़ा कुछ खाने के लिए तो दे दो, भूक लगी है. निया फाटल्यान बाकीच्या दोगांय भयणींक पळयता आनी म्हणटा काय कितें आहा गो तुमचें, फ्रुट्स बिस्कीट कितें आसा. वय वय म्हणटा ते, आमी थंय खावपाक घेतलेलें न्हू तें आसा. तेंच्यांनी घेतलेली व्हडली पेरां कट करून पेरां आनी बर्गर घेतलेलो. तो बर्गर काडटा ते पोतयेन घालता आनी ताका दिता, विंडो सकयल करता ताका दिता. तो जाणटो आसता तो तेजो हात नियाचो हात धरता असो नेट्टान ओडटा आनी ते भियाता. चेडूं भुरगें न्हू भियाता, कित्याक म्हणलं क्या हुआ, वॉट नॉनसेन्स इज दिस, धुकलता ताका, हटो हटो इधर से म्हणटा. तो म्हणटा बिटिया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा दे दो. ते म्हणटा मेरे पास भैया पैसा नहीं है, मैं तो जीपे यूज़ करती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है. खाने का सामान है ये ले लो भैया, खाओ. तेका राग येता जाणट्याक. तो जाणटो म्हणटा मेरे को पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, आनी बोवाळ मारता ते. निया कितें करता, ग्लास वयर करता आनी तेका वच म्हणटा हांगा चल्लो, वच नाका आमकां वच. परत परत तो हें मारता, एके वाटेन ट्राफीक, एके वाटेन तो हें मारता आनी व्हडलो पावस सारको. पावसाच्या दिसांनी गेल्ली ती, व्हडलो पावस न्हू. आनी तो कितें करता ह्या फावटी, एका हातीन सत्री आसा आनी एका हातीन तेजे कडेन कसली तरी डबो कसो आहा खावपाचो, तेका कोणी दिल्लो. तो डबो धरता आनी गाडयेचेर मारता हाडशाचेर ठाक ठाक करून. नियाची नेवी गाडी न्हू, ते ग्लास फोडीत आनी कितें करीत म्हणून तो ग्लास परत सकयल दवरता. आपणे मुझे म्हणटा पयशे दिवंक ना, तुवें म्हाका पयशे मागल्यार दिवंक ना, तुवें ती व्हडली गाडी घेवन भोंवता तुवें पयशे दिवंक ना. तो आपणाच्या बॉल्सान हात घालता आनी कसलो पावडर राख कसो, हें जाणा न्हू तुमी, कोणाक जळयलो काय तेजो पावडर येता पळय ऍश, तो ऍश असो धरता आनी दोळे अशे परतिता, अशे व्हायट कलराचे अशे परतिता आनी आपणाच्या हितून कसली तरी मंत्र उलयता आनी करून मारता. आनी तो धुंवर जो ऍशाचो जो धुंवर आसता तो नियाच्या BMWचेर भितर फूल स्प्रेड जाता आनी ती खोकता करून नेट्टान खोकतात आनी विंडो बंद करतात आनी नेट्टान एक्सिलेटराचेर पांयां धरतात आनी ट्राफीक हें जाता तसो फुडें सरतात. आनी फाटल्यान जी दोगांय भयणी आसात ती अशी पळयतात तेका, पळयता जाल्यार तो पळयता तेंकां असो एग्रेसीव रागान पळयता. कसो पळयता, रागान. तेंचे जे ते जाणट्याचे जे तोंड आसले ते तिगांच्या न्हू मनान आनी दोळ्या फुडल्यान आनी मनान सारके प्रिंट जाता. कित्याक फर्स्ट एक्सपिरियन्स आफ्टर सो मेनी इयर्स, 25 years व्हडले चेडूं भायर आसलें, धाकटे चेडूं, तेजे धाकटे चेडूं लायफ तेंच्यांनी भायर स्पेंड केलें आनी गोंयान येवन ते असले सिच्युएशन पळयतात. तेंकां फर्स्ट ऑफ ऑल भियाली, हें आनी कितें काय म्हणून सारकें न्हू. तूं भिवचें ऑफकोर्स. गाडी फुडें चलयता आनी फाटले जी भयण आसा तें म्हणटा, बाय म्हणटा आपूण फुडें येवन बसता गो. आपणाक वाज येयलो, फाटल्यान बसोन आपणाक म्युजीक आयकोंक जाय आनी ते येता आनी धाकटी भयण तेजी सगळ्यान धाकटी लास्ट किया म्हणटा पळय तें येवन फुडें बसता. फुडें वयता, नेपालाची बॉर्डर येता. ओके, नेपालाची बॉर्डर क्लोज 2 kilometer अहेड म्हणून थंय दाखयता गुगल मॅपाचेर. वयता आसतना वाटेर नियाक आनी कियाक फुडें दोगांय बसल्या पळय तेंकां तसलेच म्हणजे जे म्हातारो तेका नॉक करतालो पळय, फूक मारून हें केल्लो तसलेच सिमिलर म्हातारो म्हणजे सेम तसोच कसो परत परत दिसता. म्हणजे ट्रॅव्हल करता आसतना मदींत रायटाक दिसता, लेफ्टाक दिसता, मदींत खंय च्या पियेता तो दिसता, मदींत बोकडे घेवन दांडो मारीत वयता तो दिसता. अशें करून करून ट्राफिकान अटकोन 8:30 जाता रातची. कितली जाता? 8:30 जाता. आनी निया बीन फायनली डिसायड करता की
आमकां च्या नाल्यार कॉफी कितें तरी जाय. खंय कांय मेळना. बॉर्डराचेर डॉक्युमेंट बीन सबमीट करून ती फुडें एका टपरीचेर रावतात आनी थंय व्हडलो बोर्ड मारलेलो आसता, नेपाली स्पेशल टीम. तांकां आवडटा, ते येवतात. ती कांय जाणां बरें स्ट्रेच करता, खूब वगत डिस्टन्स ट्रॅवल केला न्हू, 300 किलोमिटर्स बीन, अनदर 150 किलोमिटर्स आनीक ट्रॅवल करूंक जाय. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी एक हॉटेल थंय बूक करून दवरलेलें फोन मारून न्हू. हय. सो मिया भितर वयता टेबलार बसता, च्या मागता आनी थंयसरलें कितें खावपाक स्पेशल डीश आसा ती मागता. आनी जे धाकटे भयण आसा किया, तो आपणाचो आयफोन घेता आनी भायर गाडये कडेन रावन गाडयेचे फोटो काडटा. बारीक पावसाचे थेंबे पडटा, फोटो काडटा. आनी अचानक तो सेम दादलो कियाक दिश्टी पडटा, तो ह्या फुडल्यान सारको. बट दीस टायम समथींग स्ट्रेंज. समथींग व्हेरी स्ट्रेंज. कितें जाणा, जेन्ना कियाक तो म्हातारो दिश्टी पडटा, तो ताका म्हणटा बाय, म्हणजे हिंदीन कैसी हो, बरे भशेन. बट निया आनी मिया ताका तो दिसना. मिया अशें वळोन पळयता फाटल्यान, किया खंय गेले गो, आपय ताका पळयताले ते गाडये कडेन जमनीर बसला. पावस पडटा, बारीक थेंबे, गाडयेन भितन बसोंक ना, गाडयेच्या टायरा कडेन, फाटल्या टायरा कडेन जमनीर बसला. हात असो दिला. आतां हो कसो हात, हो हात हांव पळय असो घेता चेडवाचो, असो तसो हात असो दिला, म्हणजे कोणी ताका धरलेल्या भशेन. तें किया ते जाणट्या कडेन उलयता हिप्नोटायज जाल्लेल्या भशेन. पण तेंच्या दोनी भयणांक तो जाणटो दिसना. ताका आपणाची भयण अशी रावन उलयता तें दिसता, कोणा कडेन उलयता. बरें हांसोन खेळोन असो उलयता, असो हात धरला आनी हांसोन खेळोन उलयता. दोगांय भयणी नोटीस करता, बेगीन येता. ताका असो करता, हात लायता. किया वॉट्स हॅपनिंग, कितें जालें, तूं अशें कितें बिहेव करता. ना, आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू अंकल. तो म्हाका सांगतालो की आपणाक तुजी गाडी आवडली आनी आपणाचोय भुरगो कामाक आसता, तोय मेहनत करून ही गाडी घेवंक सोदता. मिया म्हणटा खंय आगो तो, कोणूच ना. कोणूच आसना. ते अशें आनी अशें पळयता जाल्यार तिगांकूय मागीर तो दिसना, कियाकूय दिसना. ती वयता भितन बसता आनी च्या पियेता, कितें खाता आनी परत एकदां BMW आपणाच्या बसता. आनी बसता आसतना एकामेका कडेन डिस्कस करता. बाय, व्हडले चेडूं, धाकटे चेडूं म्हणटा बाय, तो जाणटो गावलो जाल्यार कितें वियर्ड फील जाता न्हू. हांव फुडें बसलेलें तेन्ना म्हाका कसलो जाणटो हेवटेन तेवटेन दिसतालो, आपूण तुका सांगूंक ना. मागीर मिया जे व्हडले जे आसा तें म्हणटा, वय तुकाय दिसला, आपणाकूय असो दिसतालो, आपूण समजलें तेन्ना की नॉर्मल म्हणून, तुकाय दिसलो. आनी फाटल्यान जे आसले ते म्हणटा आपणाक काय दिसोंक ना, पूण आपणाचे हितून एन्जॉय करी. पण तो जाणटो दिसलेल्या तिगाय म्हणटा आमकां मातशें वियर्ड फील जाता. फुडें वयता, गाडी स्टार्ट मारता, फुडें वयता जाल्यार व्हडले जे चेडूं आसा जे ड्रायव करता ते म्हणटा आपणाक झेम येता आनी काडटा आनी दुसऱ्या भयणीक गाडी दिता. ते मातशें वगत चलयता 30-40 किलोमिटर. ते म्हणटा आपणाक परत एकदां च्या मेळटा जाल्यार पळय गो बाय, आपणाकूय मातशें अशें जाता, नाल्यार एटलिस्ट एनर्जी ड्रिंक. पहाडी एरिया, नेपाल पहाडी एरिया, ब्युटिफूल प्लेसीस. थंयसर तुमकां एनर्जी ड्रिंक कमी, चाय टपरी, मॅगी पॉयंट्स चड मेळटा. तुमकां खबर आसा न्हू, कोणाक खबर ना तांकां सांगता, सारकें न्हू. हय. आनी ड्रायव करता करता जाप करून ते चेडवाक तो जाणटो गाडये फुडल्यान दिसता, म्हणजे एक्सिडंट जाता कसो दिसता. आपणाच्याच गाडी नेट्टान ब्रेक मारता आनी फाटल्यान जे बसला चेडूं, तेंचे धाकटे तेंची भयण, ते फुडल्या सिटाचेर डाम करून हात धाडटा आनी सायडीक जे तेजी भयण बसला
तेणी सीट बेल्ट घातलेलो आसता आनी ड्रायव्ह करता तेणी घालूंक नासता. ते डाम करून स्टेरिंगाचेर आपडटात, ताका मातशें हांगा लागता, चड न्हू मातशें. म्हणटा बाकीची म्हणटा कितें जालें कितें जालें कितें जालें. तो जाणटो पळय गो मेलो गाडये पोंदाक मेलो. बाकीची दोगां जाणां देंवतात आनी फुडें वचून पळयता कांयच जावंक ना आनी गाडयेक एक स्क्रॅच ना, कोणूच मरोंक ना, कांय ना, कोणाचो एक्सिडंट जावंक ना, कांय ना. आनी ती भियातात, खूब भियातात. मियाक सांगता तेणी तो पावडर गाडयेन मारलेल्याक कितें कितें जायत आसा, आपणाक बरें फील जायना. कितें करया गो आमी, कितें करया, कांयच कळना. फुडें वयता ताका व्हडलो शॉप कसो दिसता, खूब लायटी भितर, डिटेलिंग कशें, म्हणजे डिटेलिंग हें कशें, तुमकां कितें सांगू आतां, वॉशिंग सेंटर कसो. पूण वॉशिंग सेंटर बंद, ग्लास दिसता भितर, गाडयो पार्क केले ते दिसता पूण बंद. ओके, ती मातशी फुडें वयता, तांकां परत एकदां धाकटुलो गाडो कसो दिसता, ते बश्टे हॉटेल कहें दिसता. सो ते रावतात. थंयसरल्या दादल्याक रिक्वेस्ट करता, भैया आप प्लीज हमारी गाड़ी बाहर से अंदर से थोड़ा धो सकते हो, पोंछ सकते हो, आपूण तुका पयशे दिता. हांगासर लागीं वॉशिंग सेंटर आहा, पयलीं विचारता वॉशिंग सेंटर आहा, तो म्हणटा ना, वॉशिंग सेंटर इधर नहीं मिलेगा आपको, कल दोपहर को. ती म्हणटा आमकां ते भितर एश उडयला ते साफ करूंक जाय. ते म्हणटात अंदर थोड़ा गंदा हुआ है, अंदर बाहर से थोड़ा धो, आपको जितने मर्जी है वो टाइम ले लो और मैं थोड़ा पैसा देता हूँ. आनी तांकां फुडले डेस्टिनेशन वयपाचें असलें, ते टोटल आतां 100 किलोमिटर्स असले, जस्ट 100 किलोमिटर्स. 1 hour 50 मिनिट्साची वाट आसली, 2 वरांची. आनी पहाडी एरिया स्ट्रेट आसना, तुमकां खबर आसा अशें आसा, स्लो चलोवची पडटा, 2 वरां लागतात ऑफकोर्स. सो तो कितें करता, ताका गाडी भितरल्यान बरी पुसून दिता. आनी खंय तरी तेंच्या मनांतलो एक आसता न्हू, त्या एशा खातीर, ते जे राख आसली ती, तेज्या खातीरूच कितें जातालें म्हणून ते तेंच्या मनांतल्यान एक 50% भंय भायर सरता की आमी क्लीन केलें, आतां आमी सारकीं आसा. सारकें न्हू, कितें म्हणटा, गाडी ड्रायव्ह करता आनी फुडें वयता. तुमकां खबर आसा पहाडी एरिया, व्हडलो पावस पडटा, डिफिकल्ट टू ड्रायव्ह. आनी BMW तुमकां खबर आसा गाडी लवड आसता, जमनीक लागपाचे चान्सीस आसता, सगळें पळोवन चलोवची पडटा गाडी. नेवी गाडी तेंची 1.5 करोडाची जावं कितें, एक 50-60 वॉटेवर इट इज, BMW व्हडली गाडी. वयता, तिंकां गुगल मॅपाचेर वाट दाखयता आनी तो रूट आसता व्हेरी स्मॉल, जंगल एरियांतल्यान भायर. आनी ती जंगल एरिया अशी म्हणजे क्रुकट, आनी ती डायरेक्ट तेंच्या डेस्टिनेशनार पावपाची वाट, आनी लेफ्ट रायट ना, थंयसरसूनच वयपाचें ते जंगलांत, फॉरेस्ट एरिया कशी. आनी ती प्रोसीड करता फुडें वयपाक. फुडें वयता म्युजीक लावन तिगाय म्युजीक आयकता, जॅम येवंक जायना म्हणून. आनी रातची 10:30 जाल्लेली आसता. म्युजीक ल्हान वयता, म्युजीक नेट्टान ब्रेक मारता करून, नेट्टान ब्रेक मारता आनी घाप धडास जाता. फाटल्यान कोण बसला तो हात वळोन फुडल्या सिटार येता. आनी सगळीं म्हणटा कितें जालें. मिया म्हणटा गाडी म्हाका दिसता मणक्यान गेली कही दिसता, काड करून आवाज येयलो. धाकटे चेडूं देंवता पळोवपाक, पळयताले येस फुडलो टायर ओणक्यान असो जाला आनी फाटलो टायर ओणक्यान जाला. एक सायड अशी ओणक्यान गेल्या, एक सायड अशीच आसा. एक्सेलेटर नेट्टान दामता, गाडी हें आतां मड आसा, माती सगळी चिकीत माती पावसाची, आनी ती फसलेली आसता. गाडी सुटाक ना. कितें करूं कांयच कळना. व्हडलो पावस येता बेगीन. सगळीं येवन भितन बसता. एका वाटेन आवाज येता. ओके, सायडीसून ताका आवाज येता, तिगांयकूय आवाज येता. एक बायल रडटा खंय, बायल रडटा खंय, तांकां आवाज येता. आरे देवा म्हणटा, खंय पोसया. हॉन्टेड एरिया न्हू ही, एकामेका कडेन उलयतात, विंडोज वयर काडटात, गाडयेची लायट भितरल्यान बंद करता, भायली लायट 4 व्हिलरीची लायट फूल करतात. व्हडलो पावस येता, अचानक पावस बंद जाता. तिगां जाणां भायर सरता आनी चिंतता कितें करूं. वाटेर पडलेले दाणे बिणे कितें हाडटा आनी टायरा कडेन लायता, म्हणजे टायराक शेकयता. एटलिस्ट कितें तरी करून भायर सरपाक. दीस इज जंगल एरिया ब्रो.
कोणूच वाटेन एकूय गाडी दिसना सिन्स हाफ एन आवर ती थंय आहा कोणूच गाडयो दिसना. परत स्लो 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 पावस येवपाक चालू जाता आनी पयसून फाटल्या वाटेनसून पयसून ताका एक लायट ब्लिंक जाता ती दिसता टू व्हिलरीची आनी आवाज येता गाडयेचो गाडी येता पयली. सगळ्यांचे मनान बरें फील जाता आतां आमी खंय तरी सेफ आहा. हय आतां आमी खंय तरी सेफ आहा कित्याक कोण तरी आतां फायनली आनी एकामेकाक ती हात मारता आतां एटलिस्ट आमकां खंय तरी मदत येतली. एक दादलो येता अरावंड 50 years old. दादलो येता बायक स्टँडारला येता बायक पयली घेवन तेंचे कडेन फुड्यान येता फाटले डिकी कडेन अशी गाडी लायता. क्या हुआ म्हणटा गाडी आमची अटकल्या इफ इज पॉसिबल प्लीज हेल्प कर आमकां. तो म्हणटा ऑफकोर्स आय वील हेल्प. आनी मिया जे आसा ते ड्रायव्हिंग सिटार बसता आनी बाकीची दोनूय भयणी एकले ह्या वाटेन रावता जे ड्रायव्हिंग सिटाचे ऑपोजीट जे ह्या सिटार आनी एकली भयण फाटी डिकी कडेन रावता आनी तो दादलो जो येयला तोय डिकी कडेन रावता ह्या वाटेन. ही आतां 4 व्हिलर न्हू ह्या टायरा कडेन तो दादलो रावता ह्या टायरा कडेन ते रावता. मिया गाडी चलयता आनी फुडल्या टायरा कडेन ते धाकटे चेडूं रावता गाडी धुकलपाक करून धुकलता. गाडी धुकलात ना आनी ते एक्सेलेटर ओडटा को करून जायना. तो दादलो म्हणटा रुको थोडा म्हणटा. जंगलाची एरिया ही फूल जंगल एरिया रायट लेफ्ट फ्रंट बॅक फूल जंगल एरिया. जंगल एरियान असो पळयता चाचाजी म्हणटा व्हडल्यान चाचाजी थोडा इधर आओ थोडा मदत चाहिए म्हणटा. आनी तिगाय भयणी अशी जंगलान पळयता जंगलान कोणूच ना तांकां चक करून भंय जाता आनी वाडटा भंय. एकामेकाक पळयतात घामेल्लेली एका वाटेन पावस पडटा आनी टेन्शन हो दादलो आनी कितें आवटो कसो जंगलान पळोवन कोणाक पळयता काय कोणाक आफयता काय कोणूच दिसना हांगा. आनी धाकटे चेडूं भियाता आनी दार उगडटा आनी भितन बसता गाडयेन. भितन बसता. तो दादलो म्हणटा चाचाजी थोडा इधर आओ ना रुको मैं ही आ रहा हूँ आपको लेने के लिए. तो जंगलान वयता जंगलाचे एरियेन आनी दोगांय भयणी जी भायर आसा ती पळयता तो भोव वयता पळय तो आनी तो एका बरगद का पेड म्हणजे की असले बॅनियन ट्री बॅनियन ट्रीचे कोनाक रावता आनी वयर पळयता चाचाजी आओ ना उनको मदद चाहिए बिटिया को मदद चाहिए हिंदीन उलयता. ओके मदत चाहिए म्हणटा. ही तिगाय भियातात आनी तिगाय गाडयेन बसतात लायटीक गाडयो बंद करता आनी कडकडटात. मिया आनी किया जेजूचें नांव घेता जेजू पाव म्हणटा प्रेयर्स करता नको कसले त्या तूं पाव म्हणटा. रोजरी आसता गाडयेन भितन लायलेली तिका शेगट धरता खुर्साक त्या देवाच्या आनी प्रेयर करता त्या तूं पाव प्रेयर करता कांयच जाता. तो दादलो परत येता तेज्या वांगडा एक जाणटोय आसता जो जाणटो तांकां पयलीं दिसनासलो पण तो जाणटो आतां परत दिसता. खंयचो जाणटो तोच जाणटो तांकां जे ट्राफीक सिग्नलार मेळ्ळलो ठाक ठाक करून फूक मारून धुंवर उडयल्लो तोच मेळटा. बट दीस टायम ही वॉज टॉकिंग इन नेपाली भाशेन उलयतालो. तो येयलो ड्रायव्हिंग सिटा कडेन परत तेंच केलें तेणी टाक टाक केलें आनी ही भियाली भायर एकामेकाक घट धरल्या वतोत न्हू भियाली. धाकटे चेडूं रडटा व्हडल्यान रडटा भितन दोगांय कडकडा जाता. तो तोंड उगडटा आनी पयलें उतर म्हणटा रामरो की कोरनुलास. रामरो म्हणजे बरें आसा की कोरनुलास म्हणजे कितें जालें तेंच्या नेपाली लँग्वेजीन म्हणटा. रामरो म्हणजे बरें आसा की कोरनुलास कितें करताय तूं. आतां तुमी म्हणटली म्हाका नेपाली कशी कळटा सांगता तुमकां मागीर. ते म्हणटा क्या म्हणटा आनी मिया नेट्टान एक्सिलेटराचेर पांय दवरता. ओके आनी तेजी सायडीची जी भयण आसा पळय ते पांय म्हणटा हे स्टेरींग बीन हालय गो पळय गो म्हणटा सुटले जाल्यार सुटली गाडी न्हू गो. आनी तो थंयसर रावन एवी लाफ आसता पळय म्हणजे तुमच्या वांगडा अशें जालें तशी एवी लाफ आनी दोगूय
तो जाणटो आनी तो जो बायक घेवन येयल्लो तोय आसता. हे एक्सेलेटर ओडटा आनी तें सायडीक बसला तें स्टेरींग धरता आनी अशें 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 हालयता. एटलिस्ट आमी भायर सुटल्या पुरो म्हणून न्हू. आनी अचानक तेंची नजर रायटाक वयता लेफ्टाक वयता जाल्यार ते दोगूय गायब. तो जाणटोय गायब, तो दादलोय गायब, ती बायकूय गायब. आनी जप करून गाडी भायर सुट्टा आनी ती एक्सिलेटर नेटान पांय दवरता आनी फुडें ट्रॅवल करता तेका परत तोच म्हातारो आनी तो भुरगो गाडी घेवन तेंच्या सायडीकसून वयता. ते फील जाता तांकां, फील आहे तेंची कार आनी तेंची बायक, तेंची कार तेंची बायक, तेंची कार तेंची बायक. आनी दोगूय हेवटेन पळोवन फुडें पळयना, दोगूय बायकीर फुडें पळयना, तेंकांच पळयता कारीन आनी एवी लाफ दिता म्हणून जायल्ल्या भशेन. आनी अशें कंटिन्यूस अशें 45 किलोमिटर्स जाता. फुडें पावन ते तशेंच आसा. ही भियाल्यान आनी तांकां वयरसून व्हडलो बोर्ड दिश्टी पडटा स्टॉप म्हणून आनी व्हडले बॅरिकेड्स दिसता. तांकां कळटा अनादर चॅकपोस्ट म्हणून खंय तरी तांकां जेर एक सुकून हें कशें मेळटा. चॅकपोस्टाचेर तांकां आर्मी ऑफिसर्स आडयता, डॉक्युमेंट दाखय, एंट्री फॉर्म दाखय, हे सगळी ती सबमीट करता. आनी तांकां तो विचारता, तुमी म्हाका आपणाच्या हिंदीन म्हणटा, वॉट्स रॉंग, क्या हुआ, आप मुझे थोडा सस्पिशियस लग रहे हो. ती भियालेली आसता न्हू. भियाल्यान कितें काण करून येयला, कितें नाका जाल्ली कितें तरी करून येयला तुमी म्हणून ते आर्मी ऑफिसर सस्पिशियस काय तांकां सस्पेक्ट करता. भायर सरा म्हणटा, फूल गाडी सर्च करता, कितें आहा काय गाडयेन, बॅगांनी कितें आहा तें चॅक करता, कांयच मेळना. मागीर तें चेडूं सांगता की आमकां वाटेर हो इन्सिडंट जालो. तो आर्मी ऑफिसर म्हणटा, ही जी एरिया आसा हितून ह्या एरियांनी हे यूज टू इट. कित्याक ते तुमी विचारतले, खूब लोक हांगासर पहाडी एरियेन बायकर्स येता, कारीन ट्रॅवल करपाक फॅमिलीज येता. केन्ना केन्ना तेंचो एक्सिडंट जाता, वयरसून ते खायेन पडटात. खूब डेथ जाल्लेली आसा, एनिमल्स अटॅक जाल्लेले आसा. अशें खूब हांगासर आमच्या नेपालान म्हणजे हे जे एरियेन आसा ते जाल्लेले आसा. आनी मोस्ट ऑफ द टायम तेंची जी भुतां आसा, तेंची स्पिरीट आसा, ते ट्रॅवल करता, ते ट्रॅवलरांक त्रास करता. मागीर ते चेडूं ताका विचारता आर्मी ऑफिसराक, हे आमकां फुडें अशें. तो आर्मी ऑफिसर विचारता, तूं खंय वयता. ते आपणाचे एड्रेस दाखयता, जे जाग्यार रावंक वयता पळय. म्हणटा ना, जस्ट 20 मिनिट्स अवे, हेचे फुडें तुमकां अशें जावपाक ना. जाल्यार तुमी देवाचें नांव घेया आनी फाल्यां सकाळी मेरेन सगळें सारकें जाता. ओके. आनी 20 मिनटान ती आपणाच्या डेस्टिनेशनाचेर पावता. तेंच्या वांगडा पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जावंक लागता. ह्या 20 मिनटाचे डिस्टन्स जो आसता थंय तांकां खूब कितें जावंक लागता. ड्रायव्ह करता आसतना गाडी बंद जावप, फाटल्यान एक स्पिकर चलता, मदींच एक स्पिकर चलना, म्युजीक लायला, ते मदींच म्युजीक बंद केलो जाल्यार ऑटोमॅटीक कोण गाडयेंतल्यान किच्यो मारता स्पिकरांतल्यान. आनी ती कशी करून ती 20 मिनिट्स ट्रॅवल करून त्या डेस्टिनेशनाचेर पावता आनी स्टेकेशन घेता. आनी नेक्स्ट डे तेंच्यांनी डिसायड केलें की ती आतां ती रूट घेयना म्हणून. तो रूट आनी परत कंटिन्यू करिना. तेंच्यांनी कितें करता, ती गाडी थंय त्या हेजेर सोडटात, कॅब बूक करतात आनी ट्रॅवल करून एअरपोर्टार वयतात. नेपालाची बॉर्डर क्रॉस करता आनी एअरपोर्टा वयल्यान बापायक फोन मारता की दाडा अशें जालां आमच्या वांगडा, आमी गाडी थंयच सोडली. इफ इट इज पॉसिबल कोण आसा जाल्यार गाडी घेवन येवपाक, आमचे कडेन आनी गाडी चलोवपाक ताक ना. आनी तेज्या उपरांत ती जेन्ना घरा येतात एवरी डे तिगाय हाय फिवर, हें सारकें जाता जाल्यार हेका जाता, हें सारकें जाता तेका जाता, परत तें सारकें जाता परत हेका जाता, थंडी जाता. घरांनी तांकां स्पिरिट्स दिसूंक लागता, सावळी दिसूंक लागता आनी कितें अशें करून तेंची तिगांची लायफ मिझरेबल जाता. खूब तरेचे प्रिस्ट पळयता, फादर पळयता, थोडे दीस बरें दिसता, परत आसलेले हें सिकनस चालू जाता. आनी अशें करून तेंच्यांनी फायनली डिसायड केलें की आमी माय पाय कडेन परत रिटर्न वयचें आनी तिगांय रिटर्न वयता.
जेन्ना आमी प्रिवियसली आमी एक व्हिडिओ घातलेली UK एका मनशान रेंट केल्लेल्या घरान तांकां स्पिरीट लागली, पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जाली, हें पळोवन ह्या फॅमिलीन आमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो, ही तिगांय चेडवांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो आनी अकॉर्डिंग टू दॅट तेंची जी स्टोरी आसली ती आमी तुमकां आमच्या यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमान दाखयली. सो गायज, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, तुमी केन्नाय ट्रॅवल करता मेक शुअर तुमी रूट जाणा आसूंक जाय. तुमकां खबर आसूंक जाय तुमी खंय वयता, तुमी कितले किलोमिटर ट्रॅवल करता, थंय कितें आसा की ना, ज्या जाग्यार तुमी रावंक वयता ती एरिया गूड ऑर नॉट, थंयसर लोक खूब वयता रावपाक काय ती आयसोलेटेड एरिया, हें तुमकां खबर आसूंक जाय. आनी एवरीवेर संवसारान ज्या जाग्यार आमी ट्रॅवल करता खंय ना खंय हे पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जाता. म्हाज्या वांगडा काय आयज पेरेन अशें इतलें व्हडलो इन्सिडेंट जावंक ना, जाल्या खूब, पण ह्यादो असो जावंक ना, बट खूब जाणांक जाल्लेलें आसा, म्हाज्या फ्रेंडांक जाल्लेलें आसा. ही जेन्ना हांवें व्हिडिओ शूट केली आनी हांव जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा फोनार उलयतालो UKचे म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा, ते म्हाका सांगताले की तेंकां तेंच्या फॅमिलीक जावं तेंच्या फ्रेंडांक खुबदां अशें जालां. पण कितें कितें संवसारान खंयच्या टायमार येत आनी तुमची लायफ फ्रॉम हियर टू हियर उडोवपाक केन्ना टायम लागचो ना. सारकें न्हू? खूब सारी तुमचे क्वरीज येयल्या म्हाका, ब्रो म्हाजी व्हिडिओ घाल मरे, म्हाजी स्टोरी घाल मरे, अशे खूब मेसेजी आहा गायज. हांव स्लो घालता, हॉररूच न्हू. आनी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट जे टॉपिक्स आमकां उलोवपाक लज दिसता पळय तसले, हय तितून एक अशी आनी एक जाणटी बायल, एक बायल म्हाका मॅसेज करता आनी म्हाका कितें तरी सांगता. एके बायलेन म्हाका म्हाजी हॉरर इन्सिडेंट पळोवन म्हाका वॉयस नोट धाडल्या, मॅसेज केल्या, तुमकां दाखयता पळय आयका. हांव UK हॉन्सलोन रावतां, हॉन्सलो वेस्टाक रावतालें, बट हांवें खूब थिंगा स्ट्रगल केलें. आनी ज्या तुवें फ्रांसिसाची स्टोरी सांगलेली ती हांव फ्रांसिसाक वळखता आनी तेच एरिये कडेन हांव रावतालें. सो तेन्ना हांव जाणा ती स्टोरी, कित्याक तेन्नाचे फ्रांसिसाक कितें घडलें तें. सो हांव त्याच एरियेक रावतालें आनी म्हाका खबर आहा आनी तेच एरियेक म्हाकाय बी तशीच एक स्टोरी घडलेली. सो तेका लागून आतां हांव थिंगा रावना. लास्ट 1 year हांव ती म्हाका हॉन्सलोन म्हणटा तें नांवूच म्हाजें मनाचें तें गेलां खरें. आनी हांव देवा कोण एवरीडे प्रेयराक मागतालें म्हाका मूव कर दुसरे खंय जाग्यार. ऐकलें आसतलें तुमी कितें म्हणटा पळय ती. हांवें जी स्टोरी घातलेली फ्रांसिसाची हॉन्सलो, ते हे बायलेन, ती बायल त्या फ्रांसिसाक वळखता आनी फ्रांसिसा वांगडा कितें घडलां तें हे बायलेक एग्जॅक्टली खबर आसा. आनी अशेंच पॅरानॉर्मल एक्टिविटी, रियल लायफ इन्सिडेंट तिज्या वांगडा जालो आनी तिणी विदावट टायम वेस्ट करिनासतना हॉन्सलोच सोडलो आनी ती म्हणटा आपण आनी हॉन्सलो वचना. जाय तुमकां हेजी स्टोरी, कितें जालें हेंच्या वांगडा तें कॉमेंट करून सांगा म्हाका. तुमकां तर जाय, म्हाका मिनिमम 100 कॉमेंट जाय. कितले जाय? 100 कॉमेंट जाय. हांव हेजी स्टोरी हिज्या तोंडानूच तुमकां सांगता. हांव आनी सांगिना, एकाच सांगूनी तुमकां. बाय.